Somplelia Atanasio Fernandez, hacia Negasi Miss Petuila, Gertrude Fernandez. Tes Rashin, Somplelia, Lourdes and Sebastian Mascarenas, Anchot Negatir Miss Petuila, Camilo and Indigna Mascarenas. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र दिन पावते परिमाण तो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आमच्या सोर बंधुनी जायत्यो वस्तू घडटात, पूण आमचो देव आमच्या सांगात आसा. तो आमकां पवित्र आत्मो धाडून दिता, पूण ह्या पवित्र आत्म्याक आमचो खाण दिवंक आमचें मन लावून आमी फाटीं सरल्या. तो देवा कडेन भोगसणे मागया. हांव पापी सोर पवित्रदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो ज्ञान जाणून सांगता. मनांचे दुर्गणान सारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायती पाप केल्यान म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासो कागली सरान सांगपाक मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पवित्रदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. आयज जायतीं जाणां आपलो जल्म दीस काजाराचें बरोस तो हेर म्हत्वाचो दीस मनयतात. तांचे पासो केद भाशेन ह्या वेळार मागुया. आमच्या गांवांत जायतीं जाणां कोवीड ह्या दुयेंसान सांपडल्यात. तांचे खातीर ह्या वेळार केद भाशेन मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची व्हडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची खुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरावरतो संतोश आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण भरवसो बाळगून त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक ओतरेकून रावून आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याक सांगता, जियेता आनी राजगोर चलयता सासणाच्या सासणान. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचो. त्या दिसांनी फिलिपी शारांत उरपूस पावलुचेर आनी सिलासाचे आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांचे आंगोसणां पिंजून काडलीं आनी तांकां दाण्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकोणीन घातले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोणकोणीच्या राखणदाराक फरमायले. हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां भितरल्या कुडान दवरले. तांचे पांय कोरांड्यांनी घालून घट केले. सुमार मोदयांचेर पावलो आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोना करून देवाक वाखाणटाले. ते दुसऱ्या कोयद्यांनी आयकलें. ओचीत एक व्हड धर्म काम जाली आनी बोणकोण बुन्याद सोयत हाडली.
सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्यांच्यो सांखली पडल्यो. जागो जावन बोणकोणेच्या राखणदाऱ्यान सगळीं दारां उक्तीं जाल्यान ती देखीन आनी कोयते पडून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडली आनी तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हटलें, तुका कांयच वायट करिना काय? आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो भितर गेलो आनी सगळोच कोड कोडून पावलूचे आनी सिलासाच्या पांयां पडलो. आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हटलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळच्याक हांवें कितें करूंक जाय? ताणीन ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरात आनी तुमकां आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर ताणें पुरवटलें. रातचेच त्या वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चवणां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगळ्या ताच्या कुटुंबाक खुशालकाय जाली. देवाचें उतर. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सरेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सरेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सरेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सरेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सरेस्परा सासणान बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका उचलाय. आतां म्हाका सांडू नाकाय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडताय सरेस्परा. उद्गार सरेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव तुमची स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण स्वत शिकयतलो. सरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता. तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां कोंतीन भरल्यात. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें हांव वचोना जाल्यार शारोती तुमचे सोरी येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचें ना. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर कास्तेचें फर्मोण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयतारा दिसा हांवें म्हणलेलें, बागेवन आगुस्तीन
आपले जिवीत वायट करून जियेतालो, पातकान जियेतालो. एका दिसा तो एका गार्डनान चलता आनी चलता आसतना ताका एक ताळो आयकूंक येता आनी त्या ताळ्यान ताका अशीं उतरां म्हणटा, टेक एंड रीड, घे आनी वाच. ताचो एक इश्ट ताचे सांगाता थंयसर आसता आनी तो रोमकारान बरयलोली चीट वाचता. ही तो भाग्योंत आगुस्तीन आपल्या हातांनी घेता आनीक एक जाग्यार उक्ते करता आनी ती बोड वाचता. आनी ती बोड पयलीं ताका दिश्टी पडटा ती बोड जावन आसली 13वो आविस्कोर 13वी की 14वी बोड. आनी ह्या बोडीन अशें बरयलोलें आसा, उजवाडाक सोबता तसलें जिवीत जियेयात. पोजोडपण नाका, बेबदीकाय नाका, वायट करूंक नाका, नाटकाय नाका आनी हेर वस्तू बरयलोली आसा. 14वे वळीन तांकां म्हणटा, देवाक मानता तसलें जिवीत जियेयात. पातका बीन न्हय, पातक नासलेलें जिवीत जियेयात. प्रितीच्या बाबा भयणो, ही उतरां वाचून भाग्योंत आगुस्तीन आपलें जिवीत जियोवंक, बरे भाशेन जियोवंक तजवीज करता. आमी म्हणोंक जाता, पवित्र आत्मो ताजेशी थंयसर आसलो. घोडेक ताका जाय म्हूण न्हय, घोडेक ताचे आवयच्या मागण्याक लागून. जबाबदारीन होच पवित्र आत्मो आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन भाग्योन पावलू आनी सिलास तांकां बंदखणींत घालतात आनी होच पवित्र आत्मो तांकां सुटका दिता. तांकां सुटका दिवचे बदलेक जो राखणदार थंयसर आसलो ताका घोडेक हो पवित्र आत्मो सुटका दिता, सोडवणेचे वाटेक ताका पावयता. आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां, होच पवित्र आत्मो 3 वस्तू करतलो. पयले सुवातेर आमकां पातका विशीं शिटकायतलो. आमी पातक करता तर आमी पातक सांडून जेजूशी येवंक आमकां तो हुस्कायतलो पातका विशीं. दुसरे सुवातेर निती विशीं, जंयसर निती घडोना थंयसर आमकां तो शिटकायतलो. हांगासर निती जावंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर निर्णया विशीं, जेन्ना आमकां आवड लागता एक निर्णय घेवंक, त्या वेळार पवित्र आत्मो आमकां आदार दितलो. तर प्रितीच्या बाबा भयणो, पवित्र आत्म्यान उलो करुया आनी दुबाबेरेन आमकां पातका विशीं, निधी विशीं आनी निर्णया विशीं होच पवित्र आत्मो जो जेजून आमकां भासायला, आमकां ताणें कुडीत केलां की तो पुरो जिवन जावन स्वर्गांत गेल्या उपरांत तो आमकां धाडून दितलो. होच पवित्र आत्मो जोडून घेवन आमकां कुर्बानी बोड मागुया. सर्वेस्परास शिचारो सलामी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणाक तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्री तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परास शिचारो सला आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणाक तुवें आमकां दिलाय
तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाख फुलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक दिवण जातलो सस्तांच्या सस्तान देवाक जोय मोशा बाबा भयणो मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर बलिदान देवा बापा मानता तसलें जावन म्हूण म्हाका सर्वेस्परा आमच्या बापा हे पास वरवीच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश करीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असो सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर्गांनी आमकां वाखाणूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोगाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनान सोडूनाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान पोखून दिलो तेन्ना आपूण खरो यात्नीक खरी बेदी आनी बलिदानाचो मेळटलो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे स्वर्ग दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार तुज्या वैभवान पूण स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नामी येता ताका सोय पूण स्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोप तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगो आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिरसांक दिलो आनी म्हणलो हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिरसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कलराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें मारतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो पयलो दूत परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी ओपेटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नोंदताय मागता. Sorespora che prithumiचेर विस्तवलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो भगिवंत बापा, फिलिप नेरी फेर्रांव आमचो गोंगली बापा, सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुझे पोरसरी तुमकां मोड पळय पावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वाद मारये देवाचे माये सांगातीन भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुसे आनी सर पालिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूकाय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सोर पदवीदार बाबा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन सोबीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सोबींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां कर आनी आमकां ताळणेन वळून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कान आनी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बोरमाशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन स्वर्ग पातकांतली सुटय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट काड आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा. शेलीच्या जेवणांत आपोयल्या ती सुभागी. सुम्या तुवें तुजें म्हाका पावना पूण तुज्या काल सुद्दां म्हाका बलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुरान रगत आमकां सासणाच्या जिवितांत सांबाळ.
क्रिस्तान कोश्ट सोसूंक जाय आसले आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवून जावंक जाय आसलो आनी असो आपल्या वैभवान ताणें प्रवेश करूंक जाय आसलो. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरंगून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो भेटयल्या आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगोत दिल्या. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताचे गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलामती पाव. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वपगदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे